आयज आमी जुवारीचे जे यूथ आहा, जुवारी नगरचे यूथ जे आहा, काँग्रेस कार्यकर्ता आणि हांव महेश नाडार गोवा प्रदेश युवा काँग्रेसचो कार्यकारी अध्यक्ष, त्यांच्या वतीन तुमकां नमस्कार आणि येवकार करता। आमी हांगा मार्केट कॉम्प्लेक्स जो आहा, जुवारी मार्केट कॉम्प्लेक्स जो आहा, हेजे मुखार आसा आणि हो जो प्रोजेक्ट जो आहा ही हिस्ट्री लोकांक खबर आसा, तुमकांय खबर आसतलें, पूण तरी पूण आनी एकदां लोकांक याद करून दिता, गव्हर्मेंटाक याद करून दिता आणि हो जो आमदार जो आसा आंतोन वाज ताका याद करून दिता की हो जो मार्केट कॉम्प्लेक्स जो प्रोजेक्ट प्रपोज केल्लो, हो प्रोजेक्ट प्रपोज केल्लो आमचो लेट MLA बाब मतानी साल्दानान इन द इयर 2012 आणि हो मार्केट कॉम्प्लेक्स ताणें प्रपोज केल्लो एज अ प्लॅन टू ब्रिंग डेवलपमेंट। आणि हांगाचे जे जुवारी नगरचे जे लोक आहा त्यांच्या खातीर तुम्ही पळयलां आसतलें, वाटेर जे लोक नुस्तें विकतात, भाजी विकतात, त्यांचे खातीर हो प्रोजेक्ट हो कॉम्प्लेक्स प्रपोज केल्लो, सो दॅट तांकां एक बरो वातावरण मेळचें म्हणून काम करपाची। तशेंच हो जो रस्तो आहा एक स्मूथ फ्लो ऑफ व्हेकल्स जावपाक तो एक प्लॅन प्रपोज केल्लो आणि हांगा पार्किंगूय प्रपोज केल्लो तांच्यांनी। सो ताजो विजन बरो आशिल्लो, पूण मागीर तेजी बायलेन मॅडम अलिना साल्दाना एक्स MLA परत कुट्टाळी कॉन्स्टिट्युएन्सीची, ताणें एक प्रयत्न केले ताका मुखार व्हरपाक आणि ताणें इन अ वे ताणें एक सक्सेसफूल एफर्ट घातलो। कित्याक म्हणटले आमी 2013 24 ऑक्टोबर मनोहर पर्रीकर एक्स चीफ मिनिस्टर आणि लेट चीफ मिनिस्टर आमचो मनोहर पर्रीकर बाब आयिल्लो कोर्ताली मार्केट कॉम्प्लेक्स थंय एक फावंडेशन स्टोन घालपाक, आणि त्याच टायमार हो जो कॉम्प्लेक्स आहा ताजो एक काम सुरू जाल्ली। पूण 2016 हो जो काम जो बंद पडला पळय हो अजुनूय बंद आहा, आणि तुम्ही पळोवपाक शकता हाचो स्टेट कितें आसा सद्या। एंटायर जो प्रोजेक्ट कॉस्ट तो आशिल्लो ऑफ द मार्केट कॉम्प्लेक्स, कोर्ताली मार्केट कॉम्प्लेक्स आशिल्लो 9 crores। त्या 9 crores भितर हो एक प्रोजेक्ट आशिल्लो। सो हांव कितें म्हणटा, जेन्ना तुमी पयशे घातला एक प्रोजेक्टान लोकांच्या बऱ्या खातीर, हेका अबंडन करूंक कितें अर्थ आहा? लोकांचे जे टॅक्स पेईंग जे टॅक्स पे करता लोक, त्यांचे पयशे वेस्ट करपाचे सरकाराक कांयच अधिकार ना। आणि जर तुमकां हो प्रोजेक्ट करपाक नाका जाल्यार तुमी लोकांक सांगपाक जाय की तुमच्यान जायना, एक टायमलायन दियात, जाता काय ना तो, कित्याक अजुनूय आमकां खबर ना हो जातलो काय ना तो, आणि हो एक बेश्टो एक स्पेस ऑक्युपाय जाला हांगा, आणि ह्या स्पेसी भितर खुबशे क्रिमिनल इल्लिगल एक्टिविटीज चालू जाता आणि चालू आसा। हांगा सबस्टन्सीस हार्मफूल ते कंज्यूम जाता, क्रायम रेट वाडटा, आणि इतले वाडून सुद्दां हांगा सरकारान म्हाका दिसता पेट्रोलिंगाक पुलीस घालूना। लोकल आमदार जो आसा हांगा ताका विचारपाक सोदता हांव, तूं प्रत्येकदां होच म्हणून गेला की आपूण वयता डेव्हलपमेंटा खातीर, पूण कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितले प्रोजेक्ट्स आसा पळय जे बंद पडलेले आसा ते अजूनय बंद आहा। तूं वयचे पयलीं बंद आशिल्ले आनी अजूनय बंद आहा, आनी तुका क्लॅरिटी ना ते जातले काय ना सुरू। तुका गव्हर्मेंट कॉन्फिडन्सान घेता काय घेना आमकां तें खबर ना, कित्याक द वे इट लुक्स लायक आमकां अशें दिसता की गव्हर्मेंट तुका कॉन्फिडन्सान घेना आनी तुजें कांयच चलना म्हूण गव्हर्मेंटान। कित्याक तुवें म्हाका दिसता मुख्यमंत्री घेवन आयिल्लो हांगा एक इन्स्पेक्शन करपाक, ते इन्स्पेक्शन करून कितें जालें, ताचो कांय रिपोर्ट ना, कांय ना। फाटले 3 टर्म, 2 टर्म BJPचो, 1 टर्म इंडिपेंडंट, लोकांनी तुमकां चान्स दिलो, तुमी कितें म्हूण केला गव्हर्मेंटान जुवारी नगरच्या लोकांक खातीर, तुमी कितें म्हूण केला? 3 टर्मान गव्हर्मेंटान, लोकल आमदारान हांगचे जे लोक आहा पळय तांकां इग्नोर केला। हांगा जे पॉप्युलेशन आसा पळय ह्या पॉप्युलेशना प्रमाणे म्हाका दिसता एक हेल्थ सेंटर जावपा आशिल्लो हांगा, पूण तेंय जावना, एक ग्राउंड ना, युथाक ग्राउंड ना खेळपाक। हो एक प्रोजेक्ट काडला, हेकाय बंद उडयला तुमी, सो तुमी कितें म्हूण करपाक चिंतला? आमी मागता गव्हर्मेंटाक तुमी एक क्लीन शीट दियात, वॉट इज हॅपनिंग टू दीस प्रोजेक्ट, वेदर दिस विल गेट कंप्लीटेड, नॉट गेट कंप्लीटेड, वॉट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस स्पेंट इन दिस। म्हाका दिसता द कॉस्ट इज गॉन अप टू 20 crores ना फॉर ऑल द कंबायनिंग ऑल द प्रोजेक्ट्स, आनी तातूंत होय आसा। सो जेन्ना तुमी इतले पयशे घातला, हो जातलो काय ना सुरू आमकां कळपाक जाय। आमी डिमांड करता पुलीस पेट्रोलिंग घालपाक हांगा, नाल्यार हो बिल्डींग सील करून घालात, तुमच्यान जायना हो बिल्डींग सील करात, अशें ओपन धरून लोकांक
तुमच्या लोकांचे जे लायफ आहा ते तुम्ही रिस्कान घालता एंड इट इज इन्फ्लुएन्सिंग द यूथ इन अ बॅड वे. सो वी डिमांड इमिडिएट ॲक्शन, अ कमिटी टू बी फॉर्म्ड अँड let a statement come in the press from the local MLA about the status of this particular project. की बाबा आता मी वचो घेतला हातीन वो मार्केट कॉम्प्लेक्सचो इशू, हेका आमी एक निर्णय दिवनूच आमी फाटल्यान सरतले. आयज जो सुरू केला हाजेर कंटिन्यूस फॉलोअप यूथ काँग्रेस करतली, काँग्रेस पार्टी करतली. आणि जे जे विशय आमी घेतला, रस्त्याचो इशू घेतलेलो आमी लास्ट टायम, म्हाका दिसता एक स्ट्रेच जाला, पूण अजूनही गणपती कट्टा टू म्हाका दिसता MES जंक्शन तो जावना. तो इशू आमी परत रेस करतले. PWDन खंय वचपाक जाय ते वयतले, आमी लोकजाक घेवन वयतले, मेमोरेंडम दितले. जे म्हणसर जायना वो रस्तो सारको आमी तेजे फाटल्यान आसतले. सिमिलरली म्हाका दिसता 2 काय 3 वीक पयलीं काय 4 वीक पयलीं आमी कलेक्टरान गेल्ले एक मेमोरेंडम घेवन फॉर केसरवाल स्प्रिंग. ते इशू आमी परत रेस करतले. जे जे इशूज रेस केला आमी ते इशूज आमी परत तेजेर फॉलोअप करून ताका एक निर्णय दितले आमी. हांगा कितें आहा, बिर्ला एरियान पब्लीक खूब आहा आनी हिंगा पुलीस कमी आहा आनी मागीर स्टाफ कमी आहा आनी ओपीक न्हू 4 पुलीस आहा हिंगा. ना म्हणजे हिंगा एक 10-12 पुलीस जाय पडटा, 4 पुलीस आहा आनी ना म्हणजे 50 बसीन हिंगा पुलीस जाय पडटा आनी एक्स्ट्रा सारकी आमचो वेर्ना एरियान. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.